Welcome to Garden of Glory. In 2 Corinthians chapter 4 verse 1 to 6, Paul reminds us, we do not lose heart. We do not preach ourselves. We preach Christ Jesus as Lord, the one who shines light into the darkness and gives the knowledge of God's glory in the face of Christ. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र 4 ओळी 1 ते 6. सेवकाचे ओसोकतायेंत क्रिस्ताची शक्ती. देवान ही सेवा आमचे आधीन केल्ल्या देखून आमी आंग काडिना. लोजेक लागून गुप्ती दवरतात ती कर्तुबां आमी सोडून दिता. आमची चाल नाडबुद्धीची न्हय. देवाचें उतर आमी बोरसून पोरगोट करिना. परतेंच जाल्यार सोत तें आमी स्पश्ट पोरगोट्टा आनी देवाक आमचो गोवाय करून आनी सोमेस्त मनशांच्या अंतस्करणाक उलो करून आमी आमकांच साक्षी दिता. आमचें शुभ वर्तमान धांपलोलें आसा जाल्यार फकत इबाड जावचे वाटेर आसात तांकां तें धांपलोलें आसा. म्हणजे क्रिस्त खरेपणी देवाचो रूपकार. तरी ताच्या मोहिमे बरीत शुभ वर्तमानाचो परजोळ अनुभवार्थ्यांक फांकोना जावंक ह्या युगाच्या देवान तांची मनां कुडीं केल्यांत. आमी आमकांच पोरगोट करिना, पूण जेजू क्रिस्ताक आमी पोरगोट करता. तो सोमी म्हूण आनी आमी जेजू खातीर तुमचे सेवक म्हूण आमी जाहीर करता. काळोखांतलो भायर सोरून उजवाड परजोळू अशें देवान म्हळें. तर ताणेंच क्रिस्ताच्या मुखामळार परजोळता ते आपले मोहिमेची वळख आमकां मेळचे खातीर आपलो उजवाड आमच्या गिन्यानांत फांकोसो केलो. Paul says we do not lose heart because this ministry is from mercy. We speak openly and truthfully, no tricks, no shame. Even when the gospel is veiled, it is only veiled to those blinded by the God of this age. But then comes the hope. God, who said, "Let light shine out of the darkness," has shone into our hearts to give us the light of the knowledge of His glory. In the face of Jesus Christ, we carry light because we carry Him. Let us pray. Lord, shine your light in our hearts. Let us preach Christ, not ourselves. Help us walk in mercy, serve with truth, and reflect your glory with courage. In every place of darkness, let your light shine. In Jesus' name, Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.